नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। लाल किल्ल्या लागीं मोटारीत जालो स्फोट 13 जाणांक मरण 30 जाण जखमी। दिल्ली मुंबई उत्तर प्रदेश हरियाणा गोंयांत हाय अलर्ट जारी। साकवाळे जुवारीनगर 2 गटांमदी झगडी फातर आणि मेटल पायपान एकामेकांचेर केलो हल्लो 4 जाण जखमी। वेर्णा पुलिसांनी केलो गुन्यांव नोंद। कॅश फॉर जॉब स्किमांत पुजान कोणाची नावां घेतल्यात जाल्यार तांकांय आफोवन हाडून करतले चौकशी सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। सोमारा दिवचल पुलिशेन केली वरभर चौकशी। जॉब स्कॅम प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पुजाचेर आपल्याक ना विश्वास। स्वताक वाटोवपा खातीर पुजा घेता दुसऱ्यांची नावां। पुणेच्या जॉब स्कॅम प्रकरणाची करूंक ना योग्य चौकशी सांगता सुदीन ढवळीकार। फिडे वर्ल्ड कपाक लागून इफ्फीच्या डायरेक्टरांचे सुचोवणे प्रमाण मेकळ्या सुवातेर जाता इफ्फीचे उक्तावण सुवाळ्यात सिनेमांचेर उजवाड घालपी फ्लोटांची जातली परेड सांगता मुख्यमंत्री सावंत। आणि मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी वाडूंक ना आणि वाडची ना। वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान कोळशाच्या नांवान विरोधकांक एकठांय हाडपा खातीर जाली आसूं बसका सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। आता खबरो विस्तारान। दिल्लीच्या लाल किल्ल्या लागसार एके धांवत्या मोटारीत स्फोट जालो। ह्या स्फोटात 13 जाणांक मरण आयले जाल्यार 30 जाण जखमी जाल्यात। ह्या स्फोटाचे कारण स्पष्ट जावंक ना। दिल्ली सयत मुंबई हरियाणा उत्तर प्रदेश आणि गोंयांत हाय अलर्ट जारी केला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोमारा सांजवेळा लाल किल्लो मेट्रो स्टेशनाच्या गेट क्रमांक 1च्या पार्किंगात पार्क केल्ले इको मोटारीत स्फोट जालो। उजो इतलो बेगीन पातळ्ळो की लागसार उबी आशिल्ल्यो 8 मोटारी 12 दुचाकी आनी 3 रिक्षा लासून गोबर जाल्यो। हातून 13 जाणांक मरण आयले जाल्यार 30 जाण जखमी जाले। स्फोटाचे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। हे घडणुके उपरांत दिल्ली मुंबई उत्तर प्रदेश आणि हरियाणात हाय अलर्ट जारी केला। संवेदनशील वाठारात पुलिसांची गस्त आणि तपासणी वाडोवपाचे आदेश दिल्यात। ह्या स्फोटात मरण आयिल्ल्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तशेंच गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आर्गां ओंपल्या। तशेंच जखमी जाल्ले बेगीन बरे जातले अशी अपेक्षा उक्तायल्या। दिल्लीत जाल्ले स्फोटाच्या फाटभुंयेर गोंयांतूय हाय अलर्ट जारी केला। सगळ्या अतिसंवेदनशील वाठारांनी पुलीस तैनात करपा खातीर पुलिसांक बिनतारी संदेश जारी केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। कॅश फॉर जॉब स्किमांत पुजा नायकान दिल्ल्या स्टेटमेंटाचो अहवाल मागून घेतलो। तिणें कोणाची नावां घेतली आसत जाल्यार तांकांय आफोवन हाडून चौकशी करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। दुसरे वटेन पुजान दिल्लो स्टेटमेंट आमी एक्झामीन करून पळयता म्हणून उत्तर गोंयचो SP राहुल गुप्ता हांणी सांगलें। गुन्यांव फाटल्यान केल्ले चौकशे उपरांत सोमारा दिवचल पुलिशेनूय सुमार 1.5 वर तिची चौकशी केली। पळयात पुराय बातमी। कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पुजा नायकान शुक्रारा केल्ल्या स्टेटमेंटाक लागून गोंयभर बोवाळ पडलो। हे फाटभुंयेर गुन्यांव फाटल्यान तिची चौकशी केल्या। हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता पुजाचे चौकशेचो अहवाल मागयला खंय। तिणें कोणाचें नांव घेतलें आसत जाल्यार तांकांय आफोवन चौकशी करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। जाल्यार पुजान दिल्ल्या स्टेटमेंटाचे एक्झामिनींग सुरू आशिल्ल्याचे उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता सांगता। कोणाची नावां दिल्या कितें दिल्या म्हणजे पुलीस टीम तांचे इन्व्हेस्टिगेशन करतले। लेट देम दे आर व्हेरीफायिंग इट फर्स्ट। तर तांकां आसत जाल्यार तांकां कोणा आहा ते इन्क्वायरी खातीर आपयतले। म्हाका पयल्यान पयली रिपोर्ट घेवन चालूच दिल्या पयली रिपोर्ट घेतली। अभी हम देख रहे हैं उसको एग्जामिन कर रहे हैं उसको उसका स्टेटमेंट लिया उसको एग्जामिन कर रहे हैं। इतले मजगती सोमारा दिवचल पुलिशेनूय पुजा नायकाची सुमार 1.5 वर चौकशी केली। ह्या प्रकरणात पुजान कोणाचे नाव बीन घेतले काय ना ते कळपाक मार्ग ना। पुजा कितें उलयत बीन म्हूण पत्रकार सुमार 1.5 वर भर पुलीस स्टेशना भायर उबे आशिल्ले, पूण दिवचल पुलिसांनी तिका फाटल्या दारांतल्यान भायर काडली। ताका लागून पुजा नायक कितें उलयत बीन म्हूण पुलिसांक भंय पडला काय कितें असो प्रस्न उप्रासले बगर रावना। गुन्यांव फाटल्यान चौकशे उपरांत तिका फाटल्या दारांतल्यान भायर काडिल्ली। उपरांत आयज दिवचल पुलिशेनूय तेंच केलें। चौकशे उपरांत तिका फुडल्या दारांतल्यान भायर काडचे बदला पुलिसांनी तिका फाटल्या दारांतल्यान भायर काडली। फाटल्या वर्सा गोंयभर गाजिल्ल्या
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मेन आरोपी आशिल्ल्या पूजा नायक हिची सोमारा दिवचल पुलिसेन चौकशी केली. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायक हाणें जांचे कडल्यान पयशे घेतल्यात ते पयशे परस्पर एका मंत्र्या सयत IAS ऑफिसर आनी PWDच्या इंजिनियराक दिल्यात असो खवदळ घालपी आरोप 2 दिसां पयलीं पूजा नायक हिणें केल्लो. ह्या आरोपाच्या फाटभुंयेर पुलिसेन पूजा नायक हिची चौकशी सुरू केल्ली आसा. आयतारा क्रायम ब्रँचीन तिची चौकशी केले उपरांत सोमारा सकाळी 11 वरांचेर तिका दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडली. दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर सुमार वरभर तिची चौकशी केली. उपरांत तिका परत व्हेली. पूजा नायक हिची चौकशी केले उपरांत ती केन्ना पुलीस स्टेशनाचेर भायर येतली ताची पत्रकार वाट पळयताले. मात पुलिसेन तिका परस्पर पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्या दारान भायर काडून पणजे व्हेल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चौकशे वेळार पूजा नायक हिणें नेमकी कितें म्हायती उघड केल्या तें कळूंक ना. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पूजा नायक हिच्या आड ज्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या त्या पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून तिची चौकशी करतले अशें कळटा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पुजान केल्ले स्टेटमेंटा उपरांत पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या. मुख्यमंत्री हे विशीं योग्य तो निर्णय घेतलो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. आपल्याक पुजाचेर विश्वास ना. ह्या प्रकरणांतल्यान भायर सरपा खातीर पुजा दुसऱ्यांची नांवां घेता, दुसऱ्यांक टार्गेट करता आसूं अशें मंत्री सुदीनाचें म्हणणें. मजगतीं फोंडे जॉब स्कॅम प्रकरणांत एक शिक्षक सामील आशिल्लो. त्या केशीची सारकी चौकशी जावंक नाशिल्ल्याचें सुदीन सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणाची पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या. मुख्यमंत्री हे विशीं योग्य तो निर्णय घेतलो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. पूजा नायक स्वताक वाटोवपा खातीर दुसऱ्यांची नांवां घेता, दुसऱ्यांक टार्गेट करता आसूंये अशें सुदीनाचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात जे सामील आसात तांचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशें मंत्री सुदीन सांगता. आयकात. मुख्यमंत्र्यान क्रायम ब्रांची मार्फत त्याची चौकशी चालू केल्या आणि म्हाका दिसता मुख्यमंत्री योग्य निर्णय तेचेर घेतलो. जे कोण मंत्री हेतूंत इन्वॉल्व आसा, IAS ऑफिसर कोण इन्वॉल्व आसा किंवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटांतले कोणीय जर इन्वॉल्व आसा, हांव तर म्हणत की ते लोकां बरोबर खेळटा इन्वॉल्व आसा जाल्यार. आसा कित्याक पूजा नायकाचेर म्हजो विश्वास ना. तिणें जे पयशे घेतल्या ते लोक ताजे वटल्यान कागाळ लायला. सो तिका तातूंतल्यान भायर सरपा खातीर कोणाची तरी नांवां घेवपाकूच जाय, कोणा तरी टार्गेट करपाकूच जाय. सो ती तशेंय करूं शकता. हो एक विशय जाला. अशें जर कोणी तातूंत इन्वॉल्व आसा तांकां योग्य सामकी कोर्टान वचून योग्य तांकां परमनंट सजा दिवपाक जाय की लोकांक हेचे फुडें धसपाक जायना कोणी की हें कितें करता. मजगतीं फोंड्यां कॅश फॉर जॉब स्कॅमात जातून एक शिक्षक सामील आशिल्लो. त्या प्रकरणाची पुलिसांनी योग्य चौकशी करूं ना अशेंय मंत्री सुदीन सांगता. क्रायम ब्रांच आतां इन्वेस्टिगेशन करता. पोलिसूय जर सारकें इन्वेस्टिगेशन केलें जाल्यार पुलीस करूं शकतले. कारण हांवें एक केस पयली पुलिसेन फोंडेची सारकी इन्वेस्टिगेशन करूं ना आनी पुलिसेन ती इन्वेस्टिगेशन करूं ना. योग्य वेळार तुमचे कडेन येता. फोंडेची म्हणजे जॉब स्कॅम जॉब स्कॅमाची. आणि हांवें ती पळयल्या स्वता आनी हांवें ते पेपर वाचल्या. ती संस्था म्हाका सामकी निगडीत आसा आनी तातूंत जो टिचर आशिल्लो तो सस्पेंड जाला. आनी ह्या खातीरूच ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयल्या नंतर साराचो विचार केल्या नंतर ताका योग्य क्रायम ब्रांचीचें इन्वेस्टिगेशन जाल्या नंतर ताचेर योग्य भाश्य करप हेच योग्य अशें म्हाका दिसता. पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें करूं ना अशें म्हाका त्या पेपरा वयल्यान दिसलें. ते पेपर हांवें स्वता म्हज्या दोळ्यांनी पळयलो आनी थंय म्हाका पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें जावना हें म्हाका टिचर आर इनवॉल्व. म्हजे कडेन लॅटर आसा एका टिचरान पयशे घेतिल्ले. कित्याक टिचर्स आर इनवॉल्व इन मेनी केसीस आनी टिचरांनी बरें शिक्षण भुरग्यांक दिवपा जाय. नाका थंय हें केल्लें आसा. आमच्या इस्कॉलांतलो एक टिचर इनवॉल्व आशिल्लो, ताका सस्पेंड केल्लो आमच्या इस्कॉलाक. आनी हें सर्वश्रूत आसा. हें कितें हांव उलोवपा आतां लागून न्ही, हें सर्वश्रूत आसा. पेपरार आयला, तुमी पयलीं ओपन केल्लें आसा. त्या खातीर ताचेर हांव चड भाश्य करना. क्रायम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करून मागीर हांव. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर.
गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. फातोडेंतलें एक भांगराचें दुकान चोरांनी काळखाचो फायदो घेवन फोडपाचो यत्न केलो, मात तांचो यत्न फसलो. उपरांत दुकानधान्यान पुलिशेक कैद केलें. पुलिसांनी घडणुकदार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामा केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल गांवां गेल्ले मी काल रात्री 9 सुमार 8 सुमार पावले. तेन्ना कांय नासलें, बरें आसलो, पिवपा बशिल्लो सोरो. सकाळी आतां जाम जालो म्हणून न्हिदिलो. तेन्ना सोसायटीनी चेअरमॅन आसले म्हाका सांगलो, तूं दुकान पळयलो कितें जालें तें म्हणून. हांव उठलो, जाम येयलो, बुजलो कितें जालें म्हणून. तसोच धांवून येयलो 8 सुमार, 7:45 7:30 7:30 फाटी जाल्ले. पळय आनी कितें जाल्लें दिसता पळय. ताजे नंतर कितें जालें तें कांय म्हणा, भितर कांय वचूना, ताका करूं ना, इतलोच खबर आहा. जाल्यार हांगा सोऱ्या दुकान पिता, डेली पिवूं बसता, तेजेर एक्सचेंज कोण घेना. सांगल्यार तो मागीर जेडी करता, दुसरो होलसेल तो होलसेल दुकान. सांगला तुजी दुकान तुका कितें त्रास जाता म्हणून तो म्हाका. मागे दुकान आसा, तुका कितें त्रास जाता. ते मुखार कितें एक्सचेंज घेतले आनी मग तुमी गव्हर्मेंटाक चिंतपाचो. हांव गेलो लग्नाक गेल्लो. केन्ना गेल्लो लग्नाक गेल्लो बेस्तातूच. आनी काल मामाल केल्या लग्न आशिल्लें. आनी काल दनपार पावले तो 3 सुमार असो. आनी हांगा 10 सुमार पळयलें दुकान वेवस्थीत आसा. मागीर 10:30-11 पसून वेवस्थीत आसा दुकान. राती वेवस्थीत टायम आमी हांगा वयलो वता फस्ट फ्लोराचेर. तेन्ना वेवस्थीत आसा दुकान, कांय ना, नॉर्मल. तेन्ना रातची मात सकाळी पडयत खबर सकाळी पडयत आमच्या चेअरमॅनान सांगलें, सोसायटी चेअरमॅन म्हाका घराणेन, तूं मातशें दुकानार वचून पळयता कितें जालें तुवें. पण अजून भितर सरूं ना. पुलीस येवन गेले. पुलीस येवन इंट्रोड्यूस एनक्वायरी करून गेला सर्वे करून. स्टेडियम उपलब्ध नाशिल्ल्या कारणान इफ्फीचें उक्तावण मेकळे सुवातेर करता अशें कांय ना. फाटले फावट इफ्फीच्या डायरेक्टरांनी दिल्ले सुचोवणे प्रमाण मेकळे सुवातेर सिनेमांच्या संदर्भातल्या फ्लोटांक घेवन इफ्फीचें उक्तावण करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच इफ्फीचो समारोप सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमानूच जातलो अशें मुख्यमंत्र्यांन सांगलां. इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्यात सिनेमांचे दर्शन घडोवपी फ्लोट आसतले. ते भायर कोंकणी फिल्माच्या निर्मात्यांचोय एक फ्लोट आसतलो. ते भायर गोंयचे 12 फ्लोट आसतले. हे फ्लोट ना शिगम्याचे ना कार्नवालाचे. ह्या फ्लोटांच्या माध्यमांतल्यान सिनेमांचेर उजवाड घालतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ते भायर उरिल्ले 11 फ्लोट हे सिनेमा निर्मात्यांचे आसतले. 3 राज्यांनी आपले फ्लोट घालपाचे थारायिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. ऑल टुगेदर जवळपास 2-2.5 हजार लोकांक बसपाची अरेंजमेंट थंय आसतले. अँड दॅट वे होल कॅम्पस वील कन्वर्ट इन टू द एंटायर big good international film festival inaugural venue व इव्हेंट वेन्यू थंयसरलो जातलो. आनी ते जाल्या उपरांत आमी फ्लोट धरल्या उपरांत थोड्या जाणांनी आमची प्रसिद्धी करतना शिमग्याचेच फ्लोट थंय येतले म्हणून. शिमग्याचे येवचे ना आनी कार्निवलाचे येवचे ना. हे फ्लोट जे आसतले 12 फ्लोट हे गोंयचे आसा आमच्या आनी विच इज टोटली फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड. हांवें तर सांगलां की गोंयांतले फिल्म प्रोड्युसर्स फिल्म लायनीन आशिल्ल्या ह्या सगळ्या जाणांक इन्वॉल्व करून घ्या. त्या सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन ESG कडेन कॉन्टॅक्ट करचो. कोंकणी फिल्म प्रोड्युसर्स आसा हांच्यांनी बी त्यांचो परफॉर्मन्स कोंकणी फिल्म हे दाखोवपा खातीर त्या म्हणजे लायव्ह फ्लोट जो आसा पळय ताजेर त्यांचो परफॉर्मन्स जातलो, ताजेर ते दाखयतले सगळे. हे जाले 12. उरलेले 11 फ्लोट जे आसा हे प्रोडक्शन हाऊजीसांचे आसात. डिफरंट प्रोडक्शन हाऊजीस आपले फ्लोट करतले. 3 स्टेटी दे आर रेडी टू शो देअर परफॉर्मन्स ऑन दीस फ्लोट हाजेर दाखयतले. अशे 26 फ्लोट्स हे थंयसर अट्रॅक्शन फिल्म इंडस्ट्रींतल्या लोकां खातीर पळोवपा खातीर आसतले. हांव समेस्त गोंयकारांक आनी जेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे त्या खातीर VIP सीट्स अरेंजमेंट आसतली आनी सिटींग अरेंजमेंट आसतली. हाज्या खातीर पासीस अवेलेबल आसतले. खातीर ते घेवचे आनी उरलेल्या पब्लिका खातीर हो ओपन आसतलो. कित्याक हेजे थोड्या जाणांनी हांवें आयची प्रेस कॉन्फरन्स इतक्याच खातीर घेतली की तो थोड्या जाणांक दिसोंक लागला की ते फिडे खातीर थंयसर ना. फिडेचो प्रोग्राम हो टोटली तांचो फिडे वेन्यू जो आसा आरपोरा ओके हे खंयचे रिसॉर्ट रियो रिसॉर्ट रियो रिसॉर्ट थंयसर सुरू आसा. ताजो आनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो कसलोच ताका लागून ऑब्स्ट्रक्शन बीन जालां अशें कांयच जाणा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मुरगांव बंदरात कोळसो हाताळणी वाडूंक ना. काल जाणी मिटींग घेतली तांकां खंयच्यान सपन पडलें तें आपल्याक कळना. ही कोळशा खातीर मिटींग काय आनी कित्या खातीर तेंवूय कळना. वेंचणूक लागीं पावल्या ताका लागून सुवाळ्यांक सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचो विचार बी आसतलो अशें मंत्र्याचें म्हणणें. म्हाका कित्याक पूण म्हाका कळना पोल वाडला खंयसर किंवा पोल कित्याक कोणी कांयच जावं ना. म्हणजे आसा तशेंच आसा ते कोणी खंयसर कांयच अजून म्हणजे
ताका खंयच्यान सोपलो कोल वाडटलो म्हणून कळना जाल्यार म्हाका कळना. कारण खंयसरूच ना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खंयसर बाबा नोटिफिकेशन येयले कोल वाडयलो किंवा आसा तो अशें खंयच जावना. हांव परत एकदां सांगता म्हणजे गोंयांतलो कोळसो आसा त्या कॅपॅसिटीन आनी 1 टन सुद्धा वाडचो ना. जो एमपीटी कडेन तेंची पयली पासून जी कॅपॅसिटी कितें आहा पळय तीच उरतली. ही फक्त कोळशा खातीर मिटींग आनी कित्या खातीर ती म्हाका खबर ना. काय इलेक्शन सुरू जालें आतां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें म्हाका खबर. कांय म्हयन्या सावन भटकी सुणी घास मारपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो. हे फाटभुंयेर सर्वोच्च न्यायालयान भटक्या सुण्यांक लागून शेल्टर होम बांदपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशा वरवीं शेल्टर होम बांदपाक लागून सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा अशी माहिती पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली. हांव उलयना भाशणांत म्हाज्या सुप्रीम कोर्टान क्लियर कट ऑर्डर दिल्या ऑल ओवर स्टेट आनी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केअर ऑल हीज ऑर्डर. आनी हेज्या पयलीं 2 म्हयने पयलीं आमी सांगला आमच्या वेटनरी क्लिनिका हॉस्पिटलां थंयसर तांकां सर्वे करूंक लायला कशें कशें कडेन ह्या खातीर आनी त्या प्रमाणे ऑलरेडी अंडर प्रोसेस जे ग्रावंडाचेर बस स्टेशनार रेल्वे स्टेशनार तेन्ना स्कुला कडेन त्या जाग्यार आहा तांकां कॅर घेवन आनी स्ट्रेट अवे सांगलें सेंटर. सो आतां चीफ सेक्रेटरी की सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे ते इम्प्लिमेंट करतले आनी आमी ती वेवस्था वेवस्थीत करून करचेच पडटलें आनी करूंकूच जाय. आयडेंटिफाय करपाचो प्रश्न ना. आमच्या आतां हांगा कितले आहा एरिया ज्या जाग्यार आमी वेटनरी हॉस्पिटल्स आहा ते ऑलरेडी आहा. खूब एमावंट ना न्हू तो 4-5 स्पॉट दिला ते आमकां पयलीं करपाक जाय. सो ते करपाक आमचे कडेन जागो खूब आहा. आमचे कडेन आहा फोंड्या आहा हें आहा आमचें गोरवां आसा थंय फोंड्या आहा घाटीन आहा आनी आमचे सगळीं हॉस्पिटलां आहा ती बऱ्या पैकी जाता. सो ते कॅर घेवपाक आहा. पूण आतां ते बाकीचे एज पर फॉर्मेलिटी हांव कितें आमचो विचार चलतलो. गव्हर्मेंट आनी सगळे ऑफिसर्स आहा त्याच जाग्यांनी शेल्टर बांदतले. त्या जाग्यार अशें कोण करता सी घरांत उतर बसता खाटीर बसता आमी आतां हांगा आमी आहा हांगा हॉस्पिटलान कितले पयलीं जागो विकतो आहा सेंटर बांदपाचो. पुराय कला अकादमीची पळोवणी करतलो तशेंच सगळ्या कलाकारांक विश्वासात घेवन निर्णय घेतलो अशें नवनिर्वाचित चंद्रकांत कवळेकर हांणी कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतले उपरांत सांगलें. 2023 वर्सा कला अकादमीच्या इमारतीची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण केल्ले. 50 कोटी रुपया खर्च करून लेगीत 3 फावट कला अकादमीची दुरुस्ती करची पडिल्ली. त्या वेळार कला अकादमीचे नूतनीकरण निविदा आणि कामात गैरव्यवहार जाल्ल्याचो आरोप कलाकार आणि विरोधक करताले. सध्या कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो ताबो आदले केपेचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर हांणी घेतलो. पुराय कला अकादमीची पळोवणी करतले तशेंच सगळ्या कलाकारांक विश्वासान घेवन निर्णय घेतलो अशें आश्वासन अध्यक्ष बाबू कवळेकर हांणी दिलें. आमी चार्ज आतां घेतले उपरांत खुशी जाता की कला अकादमी म्हणटी आमी पयलीं पासून भुरगेपणा पासून आयकत आसले आनी कलाकारांचें एक खाणशें कलाकारांचें एक स्थानशें अशे पद्दतीन कला अकादमी गेल्या अनेक वर्सां ल्हानपणा पासून किंवा गेल्या अनेक वर्सां आमदार आसतना सुद्दां कला अकादमी भितर बद्दल उलयता आसतना आयकता आसतना एक आपुलकी आपलेपण दिसता. कित्याक गोंयचे असंख्य कलाकार आसात ते सगळे फिल्डांतले कलाकार आर्टिस्ट जे आसात ते नाट्य कलाकार आसतले ते तियात्री आसतले की वेगवेगळे पद्धतीचे कलाकार आसतले तेंचे एक स्थानशें म्हणजे त्यांच्या आयज कला क्षेत्रांक म्हणजे एक वाव दितलो आनी कला क्षेत्राक तांकां जे खऱ्या अर्थान प्रसार आनी कला क्षेत्राक जे गरूर भरारी आमच्या आर्टिस्टांनी मारली आसा तातूंत भितर कला अकादमीचो एक मोठो वांटो आसा सिंहाचो वांटो आसा असो म्हणटलो. आनी ती कला अकादमीचो चॅरमॅन हे म्हणून चार्ज घेता आसतना ताबो घेता आसतना म्हाका मनांतल्यान खुशी जाता. हांव आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जे आसात त्यांनी तेंचे कडेन जी कला अकादमी आतां आसली तेमी म्हजे कडेन सपोर्ट केल्ली आसा आनी एक जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव कितें म्हणटा की कला अकादमी जबाबदारी म्हणल्यार एक बऱ्यांतली बरी जबाबदारी अशें म्हणटालो की हाज्या पयलीं हांव जरी वेगवेगळ्यो पद्धतीन हांवें सांबाळ्ळी जरी आसली जाल्यार सुद्दां ही जे कला अकादमीचें पद म्हणल्यार एक वेगळें आसा. कित्याक सगळ्या कलाकारांची भावना जी आसा असंख्य गोंयकारांतली जे कलाकार आसात हेंची भावना लक्षांत घेवन म्हणटा अशें म्हाका काम करपाचें आसा. जे सगळ्यांक विश्वासाक घेवन जे प्रत्येक आर्टिस्ट आसतले तांकां प्रत्येकाक विश्वासाक घेवन म्हणटा अशें हें बरें काम जावचें सुरळीत जावचें हो म्हजो प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो.
म्हणजे म्हाका अशें दिसता की एक मोठी जबाबदारी जशें हाच्या पयलीं उपमुख्यमंत्री पद सांबाळ्ळें किंवा अनेक खातीं सांबाळ्ळीं LOP लीडर उपोषण किंवा ताच्या पयलीं चॅरमॅनशीप अशें अनेक खातीं सांबाळ्ळें आसा पण तातूंतल्यान तेज्याय पलीकडे वचून हांव म्हणटलो हें जें स्थान आसा कला अकादेमी म्हणल्यार एक म्हत्वाचें जेणे करून असंख्य गोंयकार जे आसात जे कलाकार भाव आसात तांकां तेंची भावना लक्षांत घेवन म्हाका एक काम कार्य करपा जाय आनी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करपा जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ढवळे अंडरपास रस्ते कुशीक कोयराचे ढीग वाडत आसा. ह्या कोयराक लागून यो वच करप्यांक तशेंच लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. तांच्या भलायकेचेर लेगीत परिणाम जावपाक लागला. देखून ह्या सुवातेर कोयर हाडून उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची तशेंच संबंदीत पंचायतीन ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या. आयज आमी धवळे वाठारान आसा तशेंच हांगा तुमी पळयलां आसतलें सत्यनारायणाचें जागृत देवस्थान आहा तेजे बाजू हांगा सर्वीस रोड आसा तेन्ना इतली लोकांनी हांगा ही घाण हाडून उडयलेली आसा जी गाडी सोडून लोकांची चलोन सुद्दां वचपाची परिस्थिती ना. आयज कचऱ्याचे मोठो एक विशय आसा तो म्हणजे कितें आहा गार्बेज एक म्हणल्यार हांकां प्लांट घालपाक खंय तरी जागो ना. बाकीचे जे कसली गजाली IIT सारकेले आमचे आमदार सुद्दां सांगता आमी जागो दिता म्हणून जाल्यार ह्या गार्बेज प्लांटाक तुमकां कित्याक जागो बरो मेळना. तुमकां बिल्डिंगे मोठे मोठे पडटा मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडपाक जागो मेळटा. आमचो हेल्था कडेन म्हणजे इशू म्हणजे हो गार्बेज पयलीं इशू सॉल्व जावपाक जायो. आयज पळोवपाक गेल्यार वचत थंय लोक गार्बेजाचे रस्त्यार उडयता वयता रस्त्यार हेजे पासून दुयेंतां पसरता तितून कुत्रे लोक तितून चिकनाचें कितें कितें हाडून उडयता ते कुत्रे खाता. तेजे नंतर कुत्रे मागीर ल्हान ल्हान भुरग्यांचे जे शाळेंनी वयता जी स्कुलां वयता जे चलोन तेंचेर कुत्रे आयज तुमी खबर आसतली जायती केसी जाल्ली आसा आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कितल्योश्योच केसी जाल्ल्या डॉग बायटाच्यो लोकांक चावलेल्या. अशेंच जेन्ना कचरो रस्त्यार उडयता तेन्ना कचरो खाले नंतर कुत्री लोकांक चावता. आयज म्हाका दिसता पंच जे कोण आसा हे फक्त आपले वोटिंगा पुरती हांगा लोकांच्या दारां भोंवता आसतले. आयज तेंच्यांनी चड गरज लक्ष घालपाचें अशे तरेन ही रस्त्याची घाण जी जाल्ली आसा ही तांकां कोणाकूच दिसना. दुसरी हांव म्हणटा आयज जो कचरो आसा तो आमचे हे जे कोण रेंटाक लोक रावता हांगा तेंचोच कचरो भरपूर आसा. कित्याक आयज हांगा इतल्या लोकांनी सादारण आमच्या कवळे पंचायती पंच मेंबरांनी रेंटाक दिल्लीं आसा घरां लोकांक लेबर लोकांक. आयज हेच लेबर लोक हाडून हांगा गार्बेज उडयता आनी जर पंचायती ग्रामसभेक जर पंच मेंबराक जो आमी प्रश्न केलो जाल्यार ते फोटींग उलयता ना म्हणटा रेंटाक दिवन. हेजेर जे पंच मेंबर कोणी कोणी जे आनी बाकीच्या लोकांनी जी कोणी कोणी हांगा रेंटाक दिल्ल्या हेजेर चड इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक आमी कवळी पंचायत क्षेत्रांत जे ढवळी बायपास अंडरपास आसा थंय आसा जे जाग्यार हांगा रस्त्या कुशीन मोठ्या प्रमाणान जो कचरो उडयल्लो आसा तो जवळ जवळ 100 मिटरांतल्यान उडयत येयल्या इल्ली लोण तेजे हांगा अंडरपासा कडेन पावत येयला आनी वयल्यानूय थोडे दिसता बायपासा वयल्यान उडयता कारण जो कचऱ्याची पोटली आसा ते मदीं मदीं पडलेले आसा. जेन्ना हांगा पळोवपाक गेल्यार हेवटेनच्यान एक बरो वास येना सारको नाका जाल्लो वास येता नाका धरून वचपाचें अशी परिस्थिती आसा. हांगा जे हेवटेन तेवटेन वाहन चालक जे वयता तेंच्यांनी सांगलें आसा की हे ग्रामसभेन सुद्दां तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा हो जो कचरो आसा तो काडून उडयचो अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. आनी हो सतत जो कचरो हांगा उडयता तेंचेर कारवाय करची CCTV फुटेज लावन आनी तांकां दंड आकारचो अशी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर ढवळीच्यान एकनाथ केडेकर. जुवारी तळये कडली जमीन सेटलमेंट झोनांत रुपांतर करपाचो जुवारी कंपनीचो विचार आसा. हाका लागून पर्यावरणाक हानी जावपाक शकता तशेंच तळयेचें उदक लेगीत प्रदूशीत जावपाक शकता. ह्या प्रकाराक लागून कुठ्ठाळेचो आमदार आतोन वाझान हुस्को उक्तायत जुवारी तळयेक संरक्षीत ओलसर आशिल्ली सुवात म्हणून अधिसूचीत करचे अशी मागणी आमदार आतोन वाझान केल्या. म्हाका दिसता 40-50 वर्सां पयलीं हांव थंय गेल्लो धाकटो भुरगो आसतना म्हाका आमचो अंकल सांकवाडे आसतालो आनी आमच्या अंकला कडेन गोरवां आसलीं आनी तेन्ना म्हाका धाकटो आसतना 10-12 वर्सां आसतना म्हाका घेवन दोंगरार घेवन गेलो तेन्ना हांवें तें पळयलें. आनीक हें जें कितें सेटलमेंट करपाक सोदता हें शॉकिंग शें सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक इतली ही आमची लेक आसा ही लेक इतली वर्सांची म्हाका दिसता आमच्या पुर्वजांनी म्हाका दिसता आमचे जे सिनियर आहाय तांकां खबर आसा आमकां ते खबर ना ते इतली वर्सांची आनी सडनली हे सेटलमेंट झोन करपाक सोदता म्हणल्यार हें कितें म्हाका कांय समज हांवें कितें केलां आतां जे डिपार्टमेंट आसाय ते सगळ्यांक लेटर केल्ले आसा जावं TCP केल्ले आसा PDA केल्ले आसा पंचायताक सगळे हांवें AD केल्ले आसा पर्सनली AD केल्ले आसा सगळे जे पंच आसा तांकां सगळ्यांक AD केल्ले बाबा हाचेर आमी कितेंय तर आमी सामान दवरपाक आमकां ही गरज आसा आनी ही लेक जावन आसा आमची रिसोर्सीस जे आमचे गांवांनी असली रिसोर्सीस आसा म्हणल्यार आमी सामान दवरपाची आमची गरज. एज अ MLA हांव सदांच आसतलो कितें आमकां रिसोर्सीस हांव तुमकां खबर आसा
आमचे कोर्टाली केसरवाळ स्प्रिंग आसा तिवूय डेव्हलपमेंट करपाक गेल्लेले आसा आनीक हें काम ऑलरेडी चालू आसा बाकीचे आमचे जे WRD जे बाकी आमचे जे रिसोर्सीस स्प्रिंग आसा तिवूय डेव्हलपमेंट जावपाचे आसा आनी बाकी बारीक बारीक जे आमी जोरे पयले तेवूय आमी RDAचेर हांवें काम घेतलेलें आसा तुमकां पळय मिडियार तुमी वाडलेलें आसा अशें म्हाकाय जाय आमचे जे रिसोर्सीस आसा जे आमचे लेक आसा ते सामान दवरपाक इतलेंच न्हय जे आमचे 3 आमच्यो लेक आसा एक लेक म्हणटा ती आमची नावतान लेक आसा तशीच आमी सांकवाडे बांदोडे थंयसर आसा बांदोली ऑलरेडी आमी वेटलँड म्हणून हें केल्ली आसा डिक्लेअर केल्ली आसा हिवूय जावपाची आसा खंयचे आमची वडान आसा तिवूय आमी वेटलँड करपाची आसा आनी हिवूय ऑलरेडी प्रोसेस चालू आसा वेटलँड करपाची आमची द्वारी लेक आनी हिवूय म्हाका दिसता गोव्हर्मेंटान जाता बेगीन वेटलँड करून आमकां लोकांक एक हें दिवचें कितें वेटलँड केलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां सामान दवरून आमकां बरें पडटलें आनी हांव मागता गोव्हर्मेंटाक जाता बेगीन तुमी हें जे प्रपोजल ते सेटलमेंट करपाक लागला तो रिजेक्ट करचो. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज